म्हज्या मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. टेरन्स आनी थेरेजा डोरोथी आरान्ना, पिया आनी डॅरल आरान्ना, देवादीन चार्ल्स आनी एलिझाबेथ आरान्ना हांच्या अमर उगडासाक तांची कुटुंबादारां, देवादीन आल्बर्ट आनी लिझी फर्नांडीस हांच्या उडासाक तांची कुटुंबादारां. ह्या सर कुटुंबा पासत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजां आमची तुजे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळया. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा. बल्का जिजूक अर्गान सावन हे मिसाचे बलिदान भेटयतात. वेरोनिका चेन मिनेझस हाच्या जल्मा दिसा झिटा डिसोजा आनी कुटाम, जॉसलिन डिमेलो हाच्या जल्मा दिसा डॉन आनी कुटाम, जॅनेट डी कोस्टा, शॅरन कॅस्टलिनो, लिओ मोंतेरो, आबिगेल रोजा, नताशा सिक्वेरा, अश्विन सिक्वेरा, लेना सिक्वेरा, तशेंच सिल्विया जॅनेट कॅस्टलिनो हांच्या इराद्या पासून अनिता रॉड्रिगस आनी कुटाम बऱ्या भलायके पासून, सिसिलिया कॉर्देरो हांच्या बऱ्या भलायके पासून, लॉरेन्स आनी ग्रेसी पेरेरा हांच्या आत्म्याक शांती मागून, ऑस्वल पेरेरा आनी कुटाम, बोनवेंचर तावरो हाच्या आत्म्याक शांती मागून, वेरोनिका तावरो कुटुंबान सरल्या सर आत्म्याक शांती मागून, बॅप्टिस्ट आयरीन मास्करेनस, दुल्सिन पिंटो हिच्या आत्म्याक शांती मागून, आयवन पिंटो, पीटर पेरेरा हाच्या आत्म्याक शांती मागून, लिल्ली पेरेरा आनी कुटाम, रोनाल्ड सिक्वेरा हाच्या आत्म्याक शांती मागून, कुटुंबाची सांदे. हांचे सांगता आमची ते सभा देवा बापाक समर्पण ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाळ भाऊ भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून आज आमी 8व्या दिसाचे 9वें आमी संभ्रम थाव. बरे भाशेन आमी जर संपूर्ण रितीन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करी जाय तर आमी आमच्या जिवितांत मेकळेपणाचे जिवीत आमी जिवंक जाय. ह्या संवसाराच्या सर वस्तूंक व्यक्तीक फाट करून देवाची खुशी आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन आमी करूंक जाय. देव एकलोच देवाकच सर मान आनी होगलाप आनी प्रामुख्यात आमी दिली तर खंडीत आमी बरे भाशेन देवाची खुशी संपूर्ण रितीन करूंक शकतल्या. तर मेकळेपणाचे जिवीत आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया. बरे भाशेन आमी संपूर्ण रितीन देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी आमचे जिवीत जिवंक तो देव आमकां कार्मेल मायाच्या विनंतीन आमकां हर एकल्याक फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया. हे बलिदानांत फोव तरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. त्या सरस्वता देवाची काकूळट आनी बक्षाने मागून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळी हांव सरून सांगता
मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकार केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बरो अपराध. ह्या पासून तुगे सदां सत्कार करी सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपद विधात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाडून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालीन ख्रिस्ती भावाताचेर आडवेता ते पयस करूंक आनी हो भावाक तिरकता ते धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत चेतनाजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोतामाचो पूत आनी उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचे राजवट चलयतालो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमालियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्राईमा सांगाता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी. तेन्ना रायाचें काळीस आनी लोकांची काळजां रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालूंक लागलीं. तेन्ना सर्वेस्परान इसायाक म्हळें, तुज्या पुता शार याशुबाक घेवन वयल्या तळव्याचो कालवो सोंपता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोवंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन धुंवरतल्या लांकडा कुडक्यां पासून राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भिये नाका. कित्याक अरमान एफ्राईमा आनी रेमालियाच्या पुता सवें तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर धाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमचे अधीन करुया आनी ते ताबेयेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक अरमाची राजधानी दमस्क आनी दमस्काचो अधिपती राजोन आनीक 65 वर्सांनी एफ्राईमाचो नाश जातलो आनी ते राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राईमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. तुमी भावार्थांत थीर रावनात जाल्यार तुमी थीर उरची नात. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. देव आपले शहर सदांकाल राखता. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वर्त्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिलां. देव आपले शहर सदांकाल राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले,
एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखाना फुडें ते तटक जाले, भियान थरथरले आनी पळून धांवले. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज तुमची काळजां धारून करी नाकात, बगर सर्वेस्परसो ताळो आयकयात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सुवे आसूं. तुमच्या आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तितल्यार ताचे आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जामो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजे आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवंक म्हणलो, म्हजे आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे दिश्ट गुंवडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजे आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशीव करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तर आमची उपसितां बापा, मोल आमचे अर्पितां तुका. घर आमचे भेटयतां तुका. काणगे बापा, वायन उंडो तुका भेटोसो. साथ आमच्या कष्टा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. काणगे बापा. भगिनीनो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सुस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमय तुका वाखणटा तारण मेळ्ळेली तुजी पडजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळवरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराज नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तुझं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच बरे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते खराराची हे रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good purgatoria जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सोडून आनी सर्वनीची काळ तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धीर वाचता जेजूची कूड रगत सेवतेन आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा हाकी पृथ्वीचेर विस्तार जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेन बापा Peter Paul आमच्या गोवळी बापानी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे परजरीत मुखां मळपणे मुखां फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अशा अंकवार मेरे देवाची मेज सांगाती बघेवन जुजे तुजो पती बघेवन धम आनी सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून चिजून शिकलेल्या प्रार्थनात आम्ही धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारात जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशेनात एक तेलांक आमकां जिवदारका कोर्तीन सहपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजकी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पण पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमें तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तुजे दराज वर्सलयता ससनाच्या ससनाक आमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काळ तुमची सुवे आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगान एकामेकाक शांती दिया
देवाचे शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचेर जरती आनी क्यास तरेन जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशींच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या सुमेच्या पवित्र जिवनाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे दय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे दय सोमिया पाटी परतलो. ये जेजू मोजे तै राव जेजू मोजे तै तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुळी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं. तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. तुझे कुडीचे निर्मळ काये पासूनी
हे भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाकणता. आपणाकच चारान दासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्या माटवाशांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून मांडून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गेच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बोळे माये, कत नातले आमक्वारी. कार्मेलितांच्या आधारा पाव आमकां हे दर्या सुखरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढपातेनेन आनी तीर भरवशान तुजे चडशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. भगवत गीतांत अशें बरोवन आसा, नाने स्वामी, नाने भोगी, नाने कृतार्थ, नाने सुखी, ನಾನೇ ಬಲ್ಲವಂತ, ನಾನೇ ಹಣ ಉಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಮೋಹಿತರಾಗಿರುವರು. मोरी माहिती मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, हांकाराची पिढा हेर पिढांची मूळ आणि कारण. सडवत 3 तरांचो हांकार आमचे थंय दिसून येता. पयले जावन इकॉनॉमिक प्रायड, जें कितें म्हजें तें आसा. दुसरें जावन सोशल प्रायड, जें कितें हांव जावन आसा. आनी तिसरें जावन इंटलेक्चुअल प्रायड, जें कितें हांव जाणा आसा. हें कितलें म्हजे लागीं आसा तितलें हांव तांकां चिटकोन रावतां. अशें आमी घामताचें आनी आडंबराचें मजेचें जिवीत जियोन आसतना अचानक जावन एक मारेकार पिढा आमचे मुखार आसा, आमची भोंवतणी घुंवोन आसा. पूण कितें करतें? आज म्हजे लागीं पयशे आसात पूण उपयोग करूंक जायना. म्हजे लागीं बऱ्यांतले बरें कार आसा पूण भायर हाडूंक जायना, लॉकडावन आसा. पयशे जमा करचे खातीर हांव पयस केलां पूण आज कुटुंबान आसल्यांक येवन पळोवंक म्हजे थंय जायना. हांव सिटींत आसा, आस्पत्रे म्हज्या घरा बागलार आसा पूण म्हाका ट्रीट करूंक धाकटे नात. खंय गेली म्हजी क्रेस्तकाय आज, म्हजी पदवी, म्हजी जानवाय? पूण हें कितेंच प्रयोजनाक पडना जालां. आयच्या ह्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आडंबरांतावन मेकळे जातल्या संगी मोरी. जेजूय विरक्तपणाचें वा मेकळेपणाचें जिवीत जियेलो. ताजें तें मनशापण आसलें तो तें अस्कतकायेचेर जैत वेलें. जें कितें ताचे लागीं आसलें ताणें सर्व सांडलें आनी निमाणो ताचे दोगलो पर्यंत. जें कितें तो जावन आसलो देवाचो पूत ही ताजी स्टेटस, पूण एका अपराधे भाशेन तो कुर्सारून काडलो. जें कितें तो जण आसलो, बाप म्हजो मोग करता आनी हांव बापाचो आसा, तेंय ताणें सांडलें. मोरी जेजूच्या असलेल्या एका तिदोड्या विरक्तपणांत वा मेकळेपणांत वांटो घेतलो. पयत पुस्तकांत प्रत्येक जावन नव्या सोल्यांत मोरये विशीं थोडी माहिती आमकां मेळटा. पूण हाचे मरिफांत मोरी कशें वा कसलें जिवीत जियेली म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. मोरये तें हांकार आसलो गी. मोरयेचें इकॉनॉमिक प्रायड कितें? गर्दनाचो गोटो मोरयेचें इकॉनॉमिक प्रायड. सोशल प्रायड, काजार जावचे पयलेंच ती गर्भेस जाली आनी तेय दादलो नासतना ती गर्भेस जाली. लोकांचो तिरस्कार आनी रायाच्या बियान इजिप्ताक पलायन, हें तिजें सोशल प्रायड. आनी इंटलेक्चुअल प्रायड, आंज बुडवो मोरयेक दिश्टीक पडटना मोरी सवाल विचारता पूण तिका कितेंच समजना.
आनी ती आखरेक म्हणटा तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हे मुखांतर आमकां स्पश्ट जाता मोरी एक सादें सोंपें आनी प्रत्येक जावन मेकळेपणाचें जिवीत जियेली. ती खंयच्याय संगतीक चिटकोन रावली ना, लबदून रावली ना. बघार देवाच्या कुशे खालती मान घालून बावत्तच्या सालीन ती समकली. सिराकसो बूक अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 1 अशें म्हणटा, सर्वस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर, कित्याक दुबळ्याक आनी खालत्याक अवचित एका खिणा भितर ग्रेस करूंक देवाक खरेंच सोंपें. वय मोगाचें न्हू, देव मोरयेक तिच्या बावर्ते जिणेंत ग्रेस करता, कित्याक मोरी देवाक चिटकोन रावली आनी जी कोण असलें जिवीत जियेता तांकां मोरी तिजें सांगातपण दिता. येदोळसो मिसा वेळार आमी देवाचें उतर आयकलें आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां एक बोवड लिसांव शिकयता. आमच्या जिणेचें केंद्रबिंदू कितें जायचें म्हणलें वा कोण जायचें म्हणलें जेजू आमकां आज स्पश्ट करता. जेजू अशें लोकांक आनी शिश्यांक शिकोवन दिवन आसतना मोरी जेजूक मेळोंक येता आनी जेजू एक विचित्र जावा बाजिता. कोण म्हजी आवय आनी भाव भयण, जी कोण देवाची खुशी करता ती म्हजी आवय. मोरयेक ही उतरां दुखयलां जावं की पुरो, पूण सोम्याचो उद्देश मोरयेक दुखोवंक न्ही वा हेरां मुखार ल्हान करूंक न्ही. बगार जेजू त्या आपल्या शिश्यांक आनी लोकांक म्हणटा, त्या म्हज्या आवयची तुमी देख घेया, तिणें जियेले प्रमाणे तुमी जियेया, कित्याक ती करता फकत देवाची खुशी. मोगाचें न्हू, आज आमच्या जिणेचें केंद्रबिंदू कितें वा कोण जालां. भांगार घे, आस्तबदी घे, पदवी घे वा म्हजी जाणवाय वा शिकोवन घे वा म्हजें शिकप घे. आज आमकां एक आपोवणें आसा आनी तें आपोवणें जावन आसा मेकळेपणाचें जिवीत. कितलें चड हांव भायल्या संगतींक चिटकोन रावतां तितलें चड आमच्या देवाक आमी विसरता. आज आमी मोरयेच्या जिणेंत न्हू 3 लिसांव आमी शिकया. पयलें जावन देव आमची भद्रती. आमी चिंतूंक पुरो, भांगार, आस्त, बदीक, शिकप, जानवाय ही सर्व आमची भद्रती. पूण कितलें चड आमी ह्या संगतीक आमी चिटकोन रावता. परत आमी भांगाराचें वस्त्र पेट्टा आनी ताची पुजा करता. जें कितें म्हजे लागीं आसा, जें कितें हांव जावन आसा, हें सर्व देवातावन आयिल्लें. जें कितें म्हजे लागीं आसा फाल्यां म्हजे लागीं आसचें ना. जें कितें हांव जावन आसा फाल्यां हांव वगडावंक पुरो. पूण देव म्हजे संगी सदांच रावता. देव आमची भद्रती जावंक जाय. आनी दुसरें जावन देवाची खुशी जारी करच्या खातीर मोरी सोम्याकच त्याग करता. आज ह्या कोवीड पिडेक लागून जायतो लोक कश्टून आसात. पयशे नात, काम नात, दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्टून आसात. जर म्हजें तें चडीत कितें आसलें तर खंडी जावन आमी हेरान तें वांटून घेवया. कितेंच आमचे लागीं उणें जावचें ना. देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जातलो. आनी तिसरें जावं पुरो आडंबराचें वा गम्मताचें मजेचें जिवीत जियोन आसलें हांव. पूण जी कोण देवाची खुशी जाणा जावंक आनी देवातां एक जावन जियोंक आशेतात तांकां मेकळेपणाचो शेगो भोग जेसू जावन आसा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरी असलें मेकळेपणाचें जिवीत जियोंक आमकां आदार जावन आनी देवातां सुभाव आशिर्वादां आमचे वयर वतो म्हणून ह्या नव्या वेळार आमी मागया. आमेन. थोडो वेळ मावून रावया. सर्व आमच्या गरजा पासत मागया. सांगाता म्हणया,
उगडास कर ए बो दायळे आमकार मोरये तुझ्या आश्रयाक धांवलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पातेनेन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर नामान मुरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर नामान मुरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर अर्गां प्रार्थना हे भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिता व्हड्या पातयेनेन तुजे बेंतीन घाल्या सर्वांक कश्ट आनवारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन Carmel dongraवयले सायबिणी नमान तुका शेरोतिनी सर्ग संसाराची तू राणी पावन करी पळणारी देवा कुशी खालती मान घालोय सडवणदाराक संसाराक दिलो सर्ग सोसून मोगान वागयलोय विसावावरा तयार केलो कार्मेल दोंगरावयले हे सायबिणी नमान तुका शेरोतिनी सर संसाराची तू राणी पावन करी पळणारी मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कुर्साच्या कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन